with cooperative sector is to enable and guide people to make best use of these new opportunities being offered by Government of India. With a sincere hope that this new office premises will be a harbinger of new energy and a new chapter in the growth of cooperative sector in Goa, I once again extend a warm welcome to all the dignitaries on the dais and off the dais. Thank you. Dev Barikar. Thank you so much, sir, for setting a perfect tone for this gathering. I think the secretaries like you all are really a policy makers, and we are definitely hoping for the best cooperative movements in our Goa. खरें म्हळ्यार स्थानीक लोकांचो जो आवाज आसता न्ही तो तांचोच आमदार जो आसा तो मुखार व्हरपाक शकता. तांच्या आपल्या फुडारपणांतल्यान सगळ्या लोकांच्यो कागाळी आयकून तुमच्यो आशा आकांक्षात खंय ना खंय तरी मुखार वचपाचें काम जें आसा न्ही तें आमचे स्थानीक आमदार सन्माननीय रुडोल्फ फर्नांडीस जी व्हड्या उमेदीन करत आयिल्ले आसात. आनी आयज म्हाका अशें दिसता की येदी व्हडली भव्य अशी इमारत तुमच्याच मतदारसंघात आयिल्ली आसात, म्हणून तुमकां खूब खुशी जाली आसतली आणि तीच खुशी तुमी ह्या वेळार उतरांनी ह्या माचयेर उक्तावची ताचे खातीर तुमकां हांव मानान ह्या माचयेर आपणूय दिता. बरो दीस तुमकां सगळ्यांक. आमच्या मदीं आसा आमचो बऱ्यांतलो बरो डायनॅमीक आमचो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसोच आमचो ऑनरेबल आमचो WRD मिनिस्टर, तसोच कॉपरेटिव्ह सोसायटी मिनिस्टर आमचो सुभाष शिरोडकर, आमचे जिल्हा आमचे गौरी, आमचो सरपंच सुशांत, तसोच आमचो महेश आतांच आमचो बऱ्यांतलो बरो उलयलेलो आहा, तसोच आशुतोष आमच्या मदीं आसला. आनी तशेंच म्हाजे सगळे हिंगासर बसलेले आमचे सगळे डायरेक्टर, ऑफिस बेरर आनीक सगळे म्हाज्या भावांनी आनी भयणांनी. पयले सुवातेर आमच्या गांवांत एक बऱ्यांतली बरी गजाल जावन आसा आनी आयज खुशेचो दीस जावन आसा. आयज एक रेवल्युशन ह्या दिसा आमी हिंगासर सगळे एकठांय जाल्या हे कॉपरेटीव सोसायटीचे हेड ऑफीस हिंगासर इनॉग्रेट करपाक, आनी हेची चड गरज आसली. आनी हे आमच्या ऑनरेबल CMच्या लिडरशिपाच्या अंडर, तसोच आमचो ऑनरेबल आमचो WRD मिनिस्टर, तसोच सोसायटी तेच्या अंडर आहा, तेच्या अंडर हे बरेंचशे बरें तुमी पळयता हिंगासर काय बरें हिंगासर आमचे ही बिल्डींग इलिपोन आसली, गोमन आसली, हेजे इतले बरें स्ट्रक्चर तेजो सारको तुमी स्ट्रक्चर पयशी हो सारको तसोच मेंटेन केलेलो आहा. आनी तेका लागून हांव वालो दिता आर्किटेक्टाक आमचो महेश आनी सगळे तेजे बाराबरचे तेजे वांगडी, कित्याक हे आमचे बिल्डींग तेणी प्रिजर्व केलेले आहा. आदी आसले पळय तेच भाशेन तेजे टायल्स पासून पयशे व्हरले टायल्स हांवें म्हाका दिसता विसरूच पळोवंक ना गोंयांत. इतले बरी बिल्डींग ही सांबाळलेली आहा. आनी आतां पळोवंक गेल्यार सारके फाटल्यान पासून खुबशे हिंगासर आनीक डेवलपमेंट पासून करूंक जाता बऱ्यांतले बरें. तेका लागून हांवें मागला मिनिस्टरा कडेन की आमच्या मेरशे गांवांत आमची पंचायतीक आमच्या जागो धाकटो आहा, आमच्या लोकांक पार्किंग करूंक मेळना, आमच्या लोकांक एक पाट कितेंय करतलो जाल्यार बरी ओपन प्लेस ना. तेका लागून हांवें मागला की हिंगासरी एक बी प्लेस आमच्या मिनिस्टरान CMन तशीच आमच्या मिनिस्टरान हिंगा जावो आमकां गांवच्या लोकांक दिवचो, कित्याक हिंगासर अशें दिलें जाल्यार हे चडचे चडांत चड आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटलें. तशेंच आमचे कम्युनिटी हॉल धाकटुले जर केले जाल्यार तेय बऱ्याक पडटले. हे कॉपरेटीव सोसायटीचे आयज इनॉग्रेशन केलां इतल्या बऱ्याक पडटलें की तुमी जाणा गोंयांत आतां आमच्या ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजी आमचो बऱ्यांतले बरे स्किमी गोंयांत हाडीत आहा. आनी हे सगळे घडटले जाल्यार हे कॉपरेटीव सोसायटीची आमकां गरज आहा. आनी ही बऱ्यांतले बरें काम आमच्या कालांगरा आमच्या मेरशे गांवांनी हाडलां म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा. आनी हेजो सगळ्या लोकांनी फायदो घेवचो. आनी तशेंच आनी एक फावट आमच्या ऑनरेबल CMक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमी पयला आमच्या आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता थिंगासर आमचे डेवलपमेंट कामां दिसती पडटा, ती सगळी तेच्या आशिर्वादान ही कामां जालेली आहा. तेका लागून हांव थँक्यू म्हणटा सराक. तसोच आमचो ऑनरेबल WRD मिनिस्टरी आमकां केन्नाच ना म्हणिना केन्नाय कितें मागलें जाल्यार. तेका लागून ही सगळी तुमी हांगासर येयले, बऱ्याचो बरो टायम तुमी काडलो आनी हे बऱ्यान बरें फंक्शन हें घडोवन हाडलें म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सर. हॅलो, चडांचो देव बरें करूं म्हणटा सर. खरेंच तुमची जी कितें स्वप्नां आसतली, जे कितें तुमच्या मतदारसंघा खातीर ज्यो कितें गजाली आसतल्यो, म्हाका खात्री आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांचें सरकार हें पुराय करतलें. आनी कार्यावळ मुखार वता आसतना आयकुबायनो सहकार जी आमी चळवळ पळयतात, जी उदरगत जाली पळयतात, ती खास ऑफिसरां खातीर जाल्ली आसात. आनी आयज आमच्या मानाधीक मंत्री हांकां अशें दिसलें की ह्या सगळ्यांची तोखणाय ही खासा आमचे गोंय राज्याचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या हस्तुकीं जावपाक जाय. आनी म्हणूनच आमी आमच्या ह्या जायत्या स्टाफाक ह्या माचयेर आपणूक दिता की तांणी
सन्मानान हो जो आमचे कडेन हें एप्रिसिएशन जें आसा तें तुमी स्विकार करचें. पयल्या सुवातेर हांव मानान माचेर आपणूय दितात मंगेश पडतेजी कॉपरेटीव ऑफिसर आनी स्पेशल ऑडिटर म्हणून ते काम करतात आनी ते सगळें करता आसतना तांणी ट्रेनिंगे खातीर खूब सहकार्य केल्लें आसात. तांणी ह्या वेळार माचेर येवन आमच्या मानेस्तांच्या हस्तुकी हो भोवमान जो आसा तांणी स्विकार करचो. फुडल्या सुवातेर हांव मागता सन्माननीय रुपेश कोरडेजी असिस्टंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीज हे बऱ्या पद्दतीन एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळटात आनी म्हणूनच आमी ही तांकां खास अशी भेटवस्तू दिवपाक सोदता. तांणी ह्या वेळार मानान माचेर येवचें. फुडल्या सुवातेर हांव मागता सन्माननीय स्मिता काणकोणकर हांचे लागीं जी असिस्टंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटी जावन आसा ती सुद्दां आमचो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट खूब बऱ्या उमेदीन सांबाळटा. तांणी सुद्दां ह्या वेळार माचेर येवचें. हांव सन्मानान माचेर आपोवपाक सोदतां सतीश सावंतजी असिस्टंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीज जे परतून एक खेपेक एडमिनिस्ट्रेशन आमचें सांबाळटा. तांणी सुद्दां ह्या वेळार बेगींतल्या बेगीन माचेर येवचें. माचेर आशिल्ल्या जायत्या फुडाऱ्यांचे अशें स्वप्न आसात की NPA आसा तो नील जावपाक जाय, 0 NPA जावपाक जाय आनी म्हणून ते सातत्यान प्रयत्न करता. आनी तो प्रयत्न करत आसतना जो NPA सेक्टर जे मॉनिटर करता ते म्हळ्यार सन्माननीय राजू जी हांकां हांव मानान माचेर आपणूय दिता असिस्टंट रजिस्ट्रार म्हणून ते सुद्दां ह्या वेळार वावर करता. तशेंच हांव माचेर येवपाक तयारी करपाक सांगपाक सोदतां हिमगौरी नायकजी LDC ज्यांनी खूब NPA सेक्टरान नील जावपा खातीर मॉनिटर करपा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन वावर केल्ले आसात. तांणी सुद्दां ह्या वेळार मानान माचेर येवचें. आमचो हो पुराय सेक्टर बऱ्यापैकी डिजिटलायज जावचो हाचे खातीर आमचे मानाधीन मंत्री भरपूर तेंप जाले स्वप्नां पळयतात आनी IT सेक्टर बऱ्या पद्दतीन हांगासर काम करतात आनी ते काम करता आसतना प्रज्ञा तुळसकर जी LDC म्हणून हांगासर वावर करतात. IT सेक्टर बरे पद्दतीन ती सांबाळटात म्हणून तांकां आमी हो खासा भोवमान ह्या वेळार करून हाडटा. तशेंच सुधाकर गावडेजी जे सिनियर ऑडिटर जावन आसात. ऑडिटराचो हरशीं लोकांक भंय दिसतात पण म्हाका दिसना ते इतले विटा आसतात सामके सहजपणान ते आपली जबाबदारी सांबाळटात. सुधाकर गावडेजी हांकां लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार माचेर येवन आमचे कडल्यान हो ल्हानसो भोवमान जो आसा तो स्विकार करचो. आयची ही पुराय वास्तू आणि त्या वास्तू तोच लूक दवरत आसतना जे आमी एंटीक लूक म्हणटा तो एंटीक लूक दवरत आसतना 150 वर्सां पयलींची वास्तू बऱ्या पद्दतीन जावची ह्याच हावेसांतल्यान जायत्या आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर्सांनी काम केल्लें आसा. तांचो भोवमान ह्या वेळार विधीर आमी घडोवन हाडटात. पयल्या सुवातेर हांव मानान माचेर आपणूय दिता श्री विनायक वळवयकर जी जे डायरेक्टर जावन आसात की तांणी ह्या वेळार मानान माचेर येवचें आनी आमचे कडल्यान ही एक ल्हानशी भेटवस्तू तांणी स्विकार करची. तांकां डायरेक्टर म्हण्या परस ते खऱ्या पद्दतीचे भाटकार आसा अशें म्हणत म्हाका दिसता ते खूब आमकां बरें अभिमानास्पद दिसतलें. आयज तांच्याच न्हय खातीर वास्तून आमी येदी व्हडली भव्य इमारत जाल्ली पळयतात. चडांत चड आमी उपकारी आसा. फुडल्या सुवातेर हांव मागता संदीपजी चोंडेकर जे आयज हांगासर आसात जे तांणी उपकार करून माचेर येवचें पूण तांचें कार्य तितलेंच मोलाचें अशें आसा. फुडल्या सुवातेर हांव मागता प्रशांत देसाईजी चीफ आर्किटेक्ट म्हणून तांणी वावर केल्लो आसा. सोबीतकाय वाडोवपा खातीर समज कोण काम करता आसत जाल्यार ते आमचे आर्किटेक्ट भाव भयणां करतात आनी म्हणूनच आमकां तांचो अभिमान आसा. तशेंच हांव मानान माचेर आपणूय दिवपाक सोदतां सन्माननीय प्रशांत गावडेजी एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणून तांणी वावर केल्लो आसा. तांणी माचेर येवपाक तयारी करची. नेटान नाल्यांचो गजर आमी सुरू करया. म्हाका दिसता ही वास्तू आयज आमी पळयतात तेंचे पुरायपणान श्रेय आमच्या ह्या सगळ्या वांगड्यांक वतात. फुडल्या सुवातेर हांव मानान माचेर आपणूय दिवपाक सोदतां सन्माननीय लीना शिरोडकर जी असिस्टंट इंजिनियर PWD आसात की तांणी सुद्दां ह्या वेळार मानान माचेर येवचें आनी आमच्या मानेस्तांच्या हस्तुके तांणी हो भोवमान जो आसा तो स्विकार करचो. तशेंच सन्माननीय केतन कामत असिस्टंट इंजिनियर म्हणून ते सुद्दां काम करतात, काम सांबाळटात. तांणी सुद्दां ह्या वेळार मानान माचेर येवचें. सहकार क्षेत्रांत समज एक बरी गजाल जाल्यानी जाल्यार प्रत्येक बायलांक सक्षम करपा खातीर आमचें हें सरकार सामकें कार्यरत जाल्लें आसात. हांव मागता केतन कामत जी हांचे लागीं की तांणी ह्या वेळार वेदीर येवचें. फुडल्या सुवातेर सप्रेश कवळेकर जी हांणी सुद्दां माचेर येवपाक तयारी करची असिस्टंट इंजिनियर DDW. श्री प्रकाश प्रभू असिस्टंट इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट.
खरेंच प्रकाश जी आसा न्ही ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान प्रकाशूच हाडटा अशें म्हळ्यार कितेंय जावचें ना. हांव मागता सन्माननीय प्रकाश प्रभूजी हांचे लागीं की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें. यशोदा केरकरजी ज्युनियर इंजिनियर PWD डिपार्टमेंट, तशेंच शीला नागवेकरजी ज्युनियर आर्किटेक्ट असिस्टंट हांणी सुद्दां ह्या वेळार माचयेर येवचें. बायलांची जी उमेद आसता, जी सोबीतकायेन एक गजाल पळोवपाचो दृश्टिकोन आसता तो खरोच खूब खाशेलो असो आसता आनी म्हणूनच हांव ह्या वेळार शीला नागवेकरजी हांकां मानान माचयेर आपणूय दिता. अनीश शिरोडकरजी समज उपस्थित आसात तांणी सुद्दां ह्या वेळार माचयेर येवचें. ज्युनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकल. ह्या तरणाट्या भुरग्यांक आयज व्यासपीठ मेळटा, तोखणायेची एक अशी थाप मेळटात आनी म्हणूनच तांचो मुखावयलो जो वाटचाल आसा ती बऱ्या पद्दतीन जाता. साहिल चोडणकर समज हांगासर उपस्थित आसात तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें. ज्युनियर इंजिनियर DDW साहिल चोडणकर. नरेश पार्सेकरजी समज हांगासर उपस्थित आसात तांणी सुद्दां ह्या वेळार माचयेर येवचें. सुपरवायझर म्हणून तांणी हें काम बऱ्या पद्दतीन सांबाळलेलें आसात आनी म्हणूनच ही माची तांचो ह्या वेळार मान सन्मान घडोवन हाडटात. मंगलदास देवसेकरजी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून ते हांगासर वावर सांबाळटात. तांणी ह्या वेळार बेगींतल्या बेगीन माचयेर येवचें. हो वाठार तुमी पळयलो जायत जाल्यार भरपूर हांगासर झाडां आसात आनी म्हणूनच तांची सोबीतकाय सामकी बरी जालेली आसात आनी ती सोबीतकाय तशीच तिगोवन दवरपा खातीर आमच्या ह्या ऑफिसर्सांनी खूब प्रयत्न केल्ले आसात. अल्ला बख्श मुल्ला आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसात तांणी सुद्दां ह्या वेळार मानान माचयेर येवचें. कॉन्ट्रॅक्टराचें काम सगळ्यांत चड आसतात आनी तें काम तांणी यशस्वीरित्या सांबाळलेलें आसात आनी म्हणूनच ही माची तांचो ह्या वेळार मान सन्मान घडोवन हाडटात. राजू गुणाजी जी राज इलेक्ट्रिकल हांचे कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसात तांणी सुद्दां ह्या वेळार माचयेर येवचें. आनी निमण्या पावल्यार सुभू चंदूजी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर आसात त्यांनी सुद्दां ह्या वेळार मानान माचयेर येवचें. ह्या सगळ्यांचो मान सन्मान आमी आयज हांगासर ह्या माचयेर जाताना पळयलो खरो. इमारत घडी उबारता आसतना फक्त विटा दगड हांचीच गरज आसना तर बऱ्या हातांची गरज आसता आनी आयज तेच काम करपी हातांक आमी हांगासर मान सन्मान दिल्लो आसा. चडांत चड माचयेर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. जांकां हो खास असो भोवमान फावो जाल्लो आसा तांकां सगळ्या मना काजसावन परबी फावो करून दिता. आयकुप्यानो, ज्यांचो राजकारणांतलो प्रवास जवळ जवळ 8 इलेक्शनाचो असो आशिल्लो. आयची तारीख कितें आसात 18 आनी एक वर्स सुद्दां तांकां मेळटलेंच हाची आमकां खात्री आसा. म्हणजे इतलो अखंड जनसेवेचो अनुभव आशिल्ले ज्यांनी आयज सहकार क्षेत्रांत वेगळ्या पद्दतीची क्रांती करपाक आमकां सहकार्य केल्लें आसात. कांय गजाली तांचे विशीं आयज मुद्दाम सांगेची दिसता ती म्हळ्यार NPA 0 करपा खातीर एकमेव असो मंत्र आशिल्लो आनी तो आमी तेन्ना सुद्दां पळयतात. 13% परस चड इंट्रस्ट कोणाकूच दिवपाक जायना लोनाचेर म्हणून ते सातत्यान धडपडत आसतात आनी ह्या पुराय संस्थेचें डिजिटलायझेशन जावचें. आपूण जरी त्या युगांतले ना तरी सुद्दां नवीन नवीन आधुनीक गजाली हे आपणावन घेवपाचे, नवीन नवीन गजाली शिकपाचे अशी तांची अभ्यासू वृत्ती आसा. एक बरे मार्गदर्शक म्हणून ते वावर करतात आनी हांव सदांच सांगता सरकार कशें आसपाक जाय जाल्यार ते पालका भशेन आसपाक जाय आनी त्याच अपुरबायेन एक पालक, एक फुडारी, एक मंत्री जावन आमच्या सगळ्यांची ते व्हड्या उमेदीन सेवा करत येतात. आनी म्हणूनच हांव अगदी नम्रायेन आनी मान आनी सन्मानान आमचे सहकार मंत्री सन्माननीय सुभाष शिरोडकरजी हांकां विनवणी करतात की तांणी ह्या वेळार आपले मनोगत जे आसा ते व्यक्त करचें. समृद्धीबाई, हांव त्या युगांतल्यान ह्या युगांतल्यान कोण सांगलें. हांव 2001 हांवें कॉलेज इंजिनियर सुरू केल्लें. ह्या युगांतलो जावपाक की डिग्रीच जाय अशें ना आनी कंप्युटर कळपाक जाय अशें ना. मनाचे विचार जर बरे असले जर जाय, तल्लक असले जर, पावरफूल असले जर जायत ह्या युगांतल्यान मुगालीक वचून पावूंक शकता. एनिवे आयच्या ह्या सुंदर सुवाळ्याच्या निमित्तान आमचे भितर आमचे माननीय मुख्यमंत्री धडाडीचे आवश्यकपणान समाजसेवक जांकां गोंयभर आशिल्ल्या सगळे गांवांनी सगळे शहरांनी अशें उमेदीन दिसता की ती सुधारची, बरी जावची आनी सगळीं आमची 5 ते 6 लाख कुटुंबां जीं आसात पळय न्ही ती त्या कुटुंबाची प्रगती जावची आशिल्ली. आनी त्यामुळे जवळ जवळ 18-19 वरां काम करपी आमचे मुख्यमंत्री आज आमकां ह्या सोहळ्याक आनी तेय बीन अशा प्रकारचे होलिस्टीक डे, अत्यंत पवित्र दीस
आज क्रांती दिन जे एखादी फोणेच्या क्रांतीमध्ये जे पावले नात, पणजेच्या आझाद मैदानाचेर पावले नात किंवा एखादी लोहिया मैदानाचेर पावले नात, पूण हांगसर ह्या कार्यक्रमात सहभागी झाले अशा खूपशा मान्यवर हांगसर आसात. ऑफकोर्स आमचे मानादीक आमदार ह्या भागातले कालच्या विचारताले केन्ना कार्यक्रम म्हणून, आनी काल आमी सांगले ताका आज हो कार्यक्रम आसतलो. बाय गौरी कामत हांगसरली JP मेंबर, आमचे सरपंच बाब श्री गोवेकर, आमचे सेक्रेटरी बाब शंभूजी, त्याबरोबर आमचे RCS बाबा आपटे, हांगा खुबशे मान्यवर म्हणजे सगळ्यांचे नांव घेवन गेले जर जायत म्हाका अर्दवर घेवची पडटलें. नांव सगळीं धारकर आसा आमचे नाबार्ड बँकेचे, नंतर मागीर गोवा सिटीचे बाब कुट्टीकर आसा, प्रकाश वेळीक हांगसर आसा. त्या बाबत ऑफकोर्स हांवें मुख्य नांव एक घेवपाक जाय तें म्हटल्यार आमचे विनायक वळवयकर, जांचे कडेन प्रोविजन डिपार्टमेंट आसा म्हणजे डायरेक्टर म्हणून काम करतात. आनीक सुदैवान आसा माननीय मुख्यमंत्र्यान 2022 निर्णय घेतलो की सुभाष शिरोडकरा कडेन प्रोविजन दिवया आनी एक RCS डिपार्टमेंट दिवया आनी WIAT दिवया म्हणून. म्हाकाय कल्पना नाशिल्ली की हे दोन्ही डिपार्टमेंटचो बरो संगम जातलो आनी अशा प्रकारची वास्तू मुखाले 200-300 वर्सां खातीर अशी वास्तू तयार जाली म्हाका खबर नाशिल्लें. पण विधिलिखीत आसता काही केन्ना केन्ना गोश्टी आनी त्यामुळे बाबा आमचो वळवयकर आसा ताजे सहकार्य घेतलें. आनीक आमचे PWD आर्किटेक्ट आनीक PWD चीफ इंजिनियर आनी सगळे स्टाफ हांचे सगळ्यांच्या मान्यतेन आज सुंदर अशें भव्य अशें दालन जें आसा पळय न्ही, सेवा भवन जें आसा पळय न्ही, हे लोकांच्या सेवे खातीर आज आमचो उपलब्ध जाल्लें आसा. क्रांती दिन सहज एक 2 ते 3 मिनटां सोंपयता. क्रांती दिना खातीर जरी 15,010 म्हणजे 1510 पोर्तुगीज जरी आयले आनी ताबो घेतलो गोंयचो, तांकां 70-72 वर्सां जायना फुडें पयलें आंदोलन सुरू जालें. पूण एकंदरीत आंदोलन जरी सुरू जालें, गोंयकारांक स्वातंत्र्य मेळ्ळें ना आनी जवळ जवळ 451 वर्सां लक्षांत घेयात. आमी हे सदी याद धरपाकच जाय. 451 वर्सां पोर्तुगीजांनी गोंयचेर साम्राज्य केलें. अख्खे आशिया खंडांत गोंय हो एकमेव प्रांत 3702 किलोमिटरांचो, ताजेर 451 वर्सां राज्य करप म्हणजे थंयची समाज जो आशिल्लो पळय न्ही तो खरो म्हणल्यार सगळो बदलून वता आशिल्लो. पूण आमचे गोंयकार बी जाणटेले आशिल्ले पळय तितलेच प्रकार आशिल्ले लक्षांत घ्या. आनी हे जाणटेले जे आशिल्ले पळय न्ही तांकां कशेंच बदलिनात. तांणी इतको जुलूम केलो की आमचे जवळ जवळ 200-300 लोकांक बंदखणीत उडयले. मायजूच म्हटल्यार कोता येता. आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याचो आंकडो सारको आसतलो. आमकां गोंया भितर आनी गोंयचे भायले जवळ जवळ 1000 स्वातंत्र्य सैनीक जावचे पडले. तुगेले हुतात्मे जावचे पडले. तातूंतलो पयलो हुतात्मे बाळा मापारी आमच्या अस्नोडेचो, तो पयलो हुतात्मो एट द एज ऑफ हार्डली 24-25 तरी. पूण हे सगळ्यांच्या योगदानांतल्यान आमकां आज हो दीस आपण मेळिल्लो आसा. आनी म्हणून ह्या दिसाची महती आहा पळय न्ही, ह्या दिसाची महती हांव अशें म्हणन की प्रेरणा घेवपा सारकी महती आसा. खरीकान प्रेरणा घेवपाची आनी आपली उदरगत जी आसा आमच्या समाजाची उदरगत, आमच्या प्रांताची उदरगत, गोंयची उदरगत ज्या ती करपा संबंदी आमी अशें कटिबद्ध जावपाक जाय. ह्या सुवाळेच्या निमित्तान हांव सगळ्या मना पासून देव बरें करूं म्हणटा की खूब जाण अशे सहभागी जाल्ले आसात. जे नांव घेवपाक गेले जर जायत हांगसर हांवें आतां प्रकाश म्हटलें, नंतर इतर सगळे मान्यवर आमचे डायरेक्टर बी आसा आमचे WIATचे प्रकाश आमचे रमेश नाईक आनी विविध सगळे संस्थांचे हांगसर मान्यवर आयिल्ले आसात. हो सुवाळो जो आसा पळय न्ही तो आमकां आमी म्हटिल्लें की जमताले 8 तारीख करुया अशें म्हणून. माननीय मुख्यमंत्र्यान हे पवित्र दिसाक ज्या दिसा कोणी म्हणटात की यस बरें काम आसा सुरू करुया अशें म्हणून, आनी हे आज बरें काम जें आसा पळय न्ही सहकार सेवा भवन हे आज जें आसा पळय न्ही हे उपलब्ध जाल्लें आसा. लक्षांत घेयात की जवळ जवळ 5000 सोसायटीज, वेगवेगळ्या प्रकारच्यो 5000 सोसायटीज आज गोंयांत वावुरतात. तातूंत भितर जवळ जवळ 6000 स्टाफ काम करतात. ऑफकोर्स ते सरकारी नोकर न्ही, ती बँक ते आस्थापन जे आसा तांची जबाबदारी घेतात, तांची काळजी घेतात, कुयदाद घेतात. 2022 ते 23 हांव विचार करता आसतना सहज लक्षांत आयलें की RCS म्हणजे सहकार खात्या भितर अडचणी खूब आसात आनी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लेम खूब आसात. आनी तेन्ना म्हजे कडेन जो आंकडो आयलो पळय न्ही त्या आंकड्या वरवीं लक्षांत अशें आयलें की जवळ जवळ 5000 सुमार 138 केसीस आसात. 138 केसीस म्हळ्यार कितें, जाका कोणाक लोन दिल्लें आसा तो लोन ते सारकें फारीक करिना आनी ताजे कडल्यान जो चेक घेतिल्लो आसता पळय न्ही तो चेक बँकेक डिपॉझीट करतात. एक आमी विचार करपाक जाय, ज्या मनशा कडेन 10,000 भरपाक जायना किंवा 12,000 भरपाक जायना त्या मनशाचो चेक टिब्बल आनी चौबल करून म्हणजे 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख करून बँकेक घातलो जर जायत म्हणजे स्वताच्या मतान तो ताजे अन्याय म्हणून.
आणि म्हणून मागीर असो विचार करता करता अशें लक्षात आयलें की आमी नो एमपीए जावचेच न्ही अशा प्रकारची संकल्पना कित्याक घेवची न्ही काय म्हणून. आणि त्यानुसार ही संकल्पना 2025 सुरू केली. बाब राजू जो आसा पळय ताजे बरोबर आमचे हिमगौरी आणि दोगांनी त्या वेळार दोगांच जाण आशिल्लीं, आतां तांकां आनी 2 म्हणजे 4 स्टाफ जाल्ले आसा. आणि दोगांनी पर्सुएशन 2025 जानेवारी ते 12 महिने आणि हे 5 महिने 17 म्हयन्याक आमकां सांगता आमी जवळ जवळ 21,000 लोकांक लोन दिले 365 ब्रँची. आणि ह्या 21,000 लोना पैकी आज फक्त 338 अकाउंट आसा पळय न्ही ते एनपीए, आणि तेही बी कितले फक्त 10 EMI 10 EMI किंवा 12 EMI त्याच्या वयर ना. आणि म्हणून टार्गेट दवरला की जून आणि जुलय म्हटल्यार नो एनपीए. 1-2 चुकून ओके आय कॅन अंडरस्टँड. आणि आपण सांगता ऑफकोर्स आमचे मंडळाचे लोक आसा तेही मान्य करतले, एमडी आसा तेही मान्य करतले आणि म्हणटले येस दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी एसेन्शियल. तातूंतल्यान जातलें कितें जर जायत कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा भितर एक्झिक्युशन आसचें ना, एबीएन केस आसचें ना, म्हणजे केस चलता सहकार क्षेत्रा भितर ती जावची ना. ताजे नंतर मुखावेलो उपाय कितें जर जायत तर एक्झिक्युशन आसचें ना. म्हणजे स्वताचें मत कोणाचें 1-2 पिळग्याचें 3 पिळग्याचें घर आसा, एखादी प्रॉपर्टी आसा, ती बँकेन तेगेले 10 लाख फारीक जावन मागीर अटॅच करप. खंयच्या मोरालता ती बसता म्हाका जर पटना हें. म्हणजे स्वताच्या मनाक कशेंच पटना. कोणाच्या 2 पिळग्याची 3 पिळग्याची आपल्या कुटुंबाची प्रॉपर्टी घेता आणि ती प्रॉपर्टी बँकेन रीण दिल्लें आसता आणि ते रीण पावना म्हणून अटॅच करप. आय फील दॅट इज अ व्हेरी क्रिमिनल थिंग. आणि म्हणून हो नो एनपीएचो जो आसा पळय न्ही तो तुगेलो स्कीम ज्या पळय ती मुखार हाडली. आणि हांव सुदैवान सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान, तुमच्या सगळ्यांच्या मॅनेजरच्या सहकार्यान आणि आमचे स्टाफ जे त्या स्टाफाच्या पर्सुएशन म्हणटा तशें आज आमचे कडेन फक्त 338 अकाउंट जे आसा तितले एनपीए, तेय बी आमी जून जुलय ऑगस्ट म्हटल्यार कंप्लीट करून घेतात. एक कल्पना करात की 2025, 2026, 27, 28, 29 अशा मुन्ना फुडें जर एनपीए नाच जाले जर जायत जाल्यार मुखावेले सगळो कारभार जो आसा पळय न्ही तो कारभार सहकार खात्याचो आणि सगळे सोसायटींचो हो इतलो सुंदर चलतलो, इतलो सारको ट्रान्सपरंट चलतलो, कांय प्रॉब्लेम आसचो ना. आणि हे चलपाक जाय. हांव त्या म्हणून आयच्या दिसाच्या निमित्यान त्या तुज्या हाजो तो रेग्युलेशन डे आसा पळय न्ही ह्या दिसाच्या निमित्यान सगळे सहकार क्षेत्रांत वावुरपी लोकांक आव्हान करता, विनंती करता, नमस्कार करून विनंती करता की लेट अस वॉट आय शूड से गो विथ दीस कमिटमेंट. की हो कमिटमेंट जो आसा पळय तो मुखार व्हरपाक जाय. आणि हांव तुमकां सांगता परहॅप्स गोवा इज गोइंग टू बी द ओन्ली स्टेट इन द होल ऑफ द कंट्री ज्या जाग्यार एनपीए ना, ज्या जाग्यार एबीएन ना, ज्या जाग्यार एक्झिक्युशन ना. 2025च्या पयलींची जी आसा पळय ताका आमी 1 वर्स किंवा 1.5 वर्स घेवया टू क्लोज अप दॅट थिंग. क्लोज जावंक शकता ते. ऑफकोर्स म्हाका दुर्गादास केन्ना म्हणटा की मोठे मोठे असे लोक आसा ज्यांनी 2 कोटी 5 कोटी 7 कोटी अशें रीण घेतलेलें आसा आणि त्या तुगेलें फारीक करपाक फाटी फुडें जाता. तांचेर एसेट्स आसात पूण ते एसेट्स सुद्दां आसा पळय न्ही गरज पडली जर जाय जाल्यार अटॅच करून आमकां ते एनपीएच भाग जो आसा कोणाकय करपाक पळोवपाक जाय. जर मुद्दाम जावन जर कोण रीण फारीक करना जर जाय ताका पनिशमेंट ताका पेनल्टी आसूंक जाय. म्हजी ल्हान उतरां सोंपयता आसतना ऑफकोर्स हांव असो चड उलयला कारण म्हजें डिपार्टमेंट जालें. पूण वॉट आय वॉन्ट इज सहकार क्षेत्र गोंयचें कशें आसचें म्हणटा तें. आनी हातूंत सांगता हांव खूब खुशाल. म्हाका 6 म्हयने पयलीं आमच्या आरसीएसान सांगलें की सर ही नो एनपीए स्कीम जी आसा पळय न्ही इट इज रिकॉर्डेड इन द मिनिट्स ऑफ अ सेंट्रल गव्हर्मेंट बेस्ट प्रॅक्टिस ऑफ द डिपार्टमेंट. अमित शहाजीन जे डिपार्टमेंट सुरू केलें आनी आपल्या कडेन जबाबदारी घेतली आमी नरेंद्र मोदीच्या संमतीन ते आपल्या कडेन घेतले अशें म्हटलें जाल्यार वावगी जावचें ना. कारण तांकां खबर आसा सहकार से समृद्धी म्हणटा पळय न्ही ती हांगसर जावंक शकता अशें. आनी म्हणूनच ह्या डिपार्टमेंटाची जी पुस्तिका येता बेस्ट प्रॅक्टिस ऑफ इंडिया तातूंत भितर आमगेली नो एनपीए हो जो ही जी स्कीम आसा पळय न्ही तातूंत नमूद जाल्लें आसा की गोवा हॅज गॉट दीस बेस्ट प्रॅक्टीस फॉर द स्टेट. आणि म्हणून ही प्रॅक्टीस जी आसा पळय न्ही आमी परिपूर्ण पद्दतीन आमी अचीव करपाक जाय म्हाका मनांतल्यान दिसता. आनी तातूंतल्यान खुबशे सुटावे जे आसा पळय ते जातले. आयच्या दिसाच्या निमित्यान ही सुंदर हांव अशें म्हणून वकलच म्हणटा कारण भूत बंगला आशिल्लो पयलीं ते म्हाका काही लोक सांगतात आमी हरच्या वता आसतना पळयच नाशिल्ले अशें म्हणून इतले सारके तुगेले बॅड स्टेट ऑफ बिल्डिंगेची आशिल्ली. आनी त्यामुळे आमचे दोगूय तुगेले आर्किटेक्ट चीफ आर्किटेक्ट बाब गोमेश आनी बाब आमचो लक्ष्मीकांत हांकां प्रशांत हांकां दोगांयच्या मना पासून बरी टीम तुगेले देव बरें कर म्हणटा. PWDचे आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची सगळ्यांची फूल टीम सगळ्यांचें नांव घेवन वचना. नांव खूब बरयलें आहा म्हजे कडेन. यशोदा केरकर आसा, नंतर मागीर अनीश शिरोडकर आसा, नंतर मागीर लिना शिरोडकर आसा, खुबशे आसा.
तर ही सगळ्यांनी जवळजवळ 12 वरां 14 वरां 16 वर्स सुद्दां रावून काम केलं आणि ते काम जे आपण ते केल्ले कारणान आज हे सेवा भवन जे आसा पळय न्ही ती वॉकल्स नोटून सगळ्यांक म्हणजे राविल्ले आसा सगळ्या खातीर. आयच्या दिसाच्या निमित्तान म्हजे शिरोडेचे काही कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले आसात, पंचायत मेंबर्स आयिल्ले आसात, जिल्हा पंचायत गौरी शिरोडकर हांगसर आयिल्ले आसा, पल्लवी शिरोडकर आयिल्ले आसा. तुमी थंयच्यान हांगसर आयले एक्चुअली तुमी येवन क्रांती मंदिराला परत वचपाचें, पण हांवें म्हटलें मातशें मुखार येयात पणजे येयात आनी भाऊ पणजे शिरोडे केन्ना मेळना पणजे रावल्यार कितें करता तें पळोवया आनी तें पळोवचें अशें म्हणून आनी तुमकां कळटलें वा हांवें जितले लोकांक आपयले पळय न्ही घराचो नमुनो म्हाका खबर ना त्या मनशा कडेन कितले पयशांचे म्हणटा, पूण 150 वर्सां पयलीं घराचें अशे प्रकारचें प्रयोजन करप आनी तें बांदून घेवप आनी तें सांबाळप आनी नंतर शेवटी खूब मोठो विचार दान करप, समाजा खातीर दान करप इज नॉट अ स्मॉल थिंग. आमी आमची कोपटे आसता पळय ताचो वास्तू कोणा हालयलो तर जायत शूक म्हणटात, मुखार येवपाक ना अशें म्हणटात, पूण हांगसर इतली व्हडली वास्तू जी आहा पळय न्ही ती त्या वेळार प्रयोजना खातीर सुपूर्द करप दान करप इज आय वूड से मिरेकल. हांव तांकांय बी मना पासून देव बरें करूं म्हणटा, तांच्या आत्म्याक शांती मेळची अशें म्हणटा, जे कोण लोक आसात तांचे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हे सुंदर अशें दालन जें आसा पळय न्ही सहकार से सेवा ही जवळ 10 लाख सुमार गोंयचे मेंबर जे आहा पळय ते शेअर होल्डर्स आसात वेगळे वेगळ्या संस्थांनी आनी टर्नओवर जो आसा पळय लक्षांत घ्या 9,000 आशिल्लो 9,000 कोटी तो गेल्या वर्साक जाला 15,000 कोटी. बाब प्रकाश वैभव म्हजें आव्हान आसा 15,000 कोटी वयल्यान आमचो टर्नओवर 20,000 कोटी 20,000 कोटी वयल्यान 25,000 कोटी अशें करीत तो 100 कोटी कडेन पावपाक जाय 100,000 कोटी इतले पयशां कडेन पावपाक जाय कारण दॅट इज वॉट इज अ समृद्धी. सगळीं तुमी हांगसर जमले आयले त्या बद्दल सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. एक टोकन अशें म्हणून 1706 लोकांचो हांगसर सन्मान जाल्लो आसा बिकॉज वी वर्शीप वर्क जाणी जाणी बरे पद्दतीन काम केलें आसा तांकां सन्मान जाल्लो आसा आनी हांवें आरसीएसा विनंती केल्ली आसा अशीच बारीकसाण दवर नजर दवर कोण बरे पद्दतीन काम करता म्हणटा ते. आनी फुडली खेपेक जेन्ना वर्धापन दिन जातलो मुखाल्ल्या क्रांती दिना निमित्तान त्या वेळा परत आनी एक 6 जाणांचो सन्मान करपाचो जेणे करून स्टाफ जो आसा पळय न्ही जवळ 250 स्टाफ आरसीएस डिपार्टमेंटाचो आनी बाकीचे सगळे सहकार संघ क्षेत्रांतले आहा पळय न्ही तांचो सगळ्यांक एक प्रकारची उर्बा जी आसा पळय न्ही कॉम्पिटिशनाची उर्बा ही येवपाक जाय अशें सगळ्यांक सहभागी जाले त्या बद्दल सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी ल्हानशी उतर सोंपयता. सर चडांत चड देव बरें करूं. तुमचें विजन तुमची कमिटमेंट आनी तुमचो जोश पळयला आसत न्ही हांव इतलेंच सांगपाक शकता की तुमी फक्त 18 वर्सांचे आसात आनी 56 वर्सांचो अनुभव घेवन तुमी मुखार काम करतात. आयकूप येनो त्यांनी आत्ताच ही वास्तू म्हणजे व्हंकल म्हणून सांगली. तर व्हंकलेचें लग्न करपाक जाय तर तें लग्न कोण करपाक शकता तर सरकार आणि सहकार हेच लग्न करपाक शकता आनी म्हणूनच सरकारा खातीर आनी सहकारा खातीर नेटान आयांची साथ ह्या वेळार ह्या माटवान जावपाकूच जाय. आयकूप येनो ज्यांच्या श्वासान गोंय भूमी आयली ज्यांच्या श्वासान गोंय भूमी आयली ज्यांच्या ध्यासान मायभूमी आयली स्वयंपूर्ण सेवे गोंयची स्वप्नां ज्यांची साकार जाली ते म्हणजे आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतजी. तांच्या कार्यकाळात तांकां अनेक संकटांक तोंड दिवचें पडलें पूण त्यांनी जे निर्णय घेतले ते सामके कठोर असे निर्णय घेतले आणि आयज ते निर्णय सगळेच जैतिवंत जातना आमी पळयतात. म्हजें घर सारकी तांणी जी आयज येवजण हांगासर राबयल्ली आसा खंय ना खंय तरी ह्या वास्तूक आमकां म्हजें घर अशें म्हणपाची आमकां संद सुद्दां मेळिल्ली आसात आनी म्हणूनच तांणी ह्या वेळार आपलें मनोगत जें आसा तें व्यक्त करचें. नमस्कार. गोंय राज्याच्या सहकार खात्यामार्फत सहकार सेवा भवन हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे सहकार मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर, आमचे स्थानीक आमदार बाब रुडाल्फ व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त समोर आशिल्ले सहकार क्षेत्रांतले गोंयभरांतले सगळे कार्यकर्ते सहकार डिपार्टमेंटांतले आमचे सगळे स्टाफ म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणानो 18 जुनाच्या क्रांती दिनाच्यो तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. आणि ह्या 18 दिनाच्या पवित्र दिसा आज आमी नव्या सहकार सेवा भवनाचें उक्तावण आज आमी करता. मिनिस्टर जर विजनरी नदरेंतल्यान आसत जाल्यार आपल्या कंबायंड डिपार्टमेंटाचो कितलो बरो वापर करूं येता हाजें उदाहरण आसा. हांवें कित्याक सांगता कारण बरेच जाण सगळीं भवनां नवी बांदपाचीच विचार करता. पोन्नी आसलेली बिल्डींग तिजो वापर कसो परत करचो हाचो खूब कमी जाण उपयोग करता. पण तातूंतले सुभाष भाऊ शिरोडकर हांच्यांनी नव्या सहकार भवनां येवच्या पेक्षा जुन्या आपल्या प्रोविजरियांतल्या वास्तूचो म्हणजे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट आनी प्रोविजरिया डिपार्टमेंट हे दोनूय जर एके कडेन हाडले जाल्यार कितें जावपाक शकता
हें तांच्यांनी हें उदाहरण म्हणून दाखयलां. हांव तांचें खरोखरूच अभिनंदन करतां आनी निश्चितच ते अभिनंदनाक पात्र आसा. तांचो एक्सपिरियन्स वास्ट आसा, गेली कितलींशींच वर्सां ते राजकारणांत काम करता म्हाका खबर आहा. आनी प्रत्येक गोश्ट म्हणजे ते मांडटा आसतना कॅल्क्युलेटीव आनी अभ्यास करून ते मांडीत आसता. आयज म्हणजे जी वास्तू अशी बंद पडिल्ली, म्हणजे ताका इनडायरेक्टली तेंच्यांनी म्हटलो की भुतबंगलो टायप तिचें स्वरूप जाल्लें, बट त्या प्रोविजोरियाच्या वास्तूचे घेवन जे सगळे म्हणजे PWD पासून आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी हांकांय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की कोणूच म्हणचो ना की पोन्नी बिल्डींग म्हणून. कोणी म्हणटालो नवी बिल्डींग बांदूनच तिचें उद्घाटन आज केलां काय कितें. अशा पद्दतीची ती वास्तू ही खूब बऱ्या पद्दतीन केल्या आनी तांच्यांनी ती उपयोगात हाडल्या. म्हणजे एक्चुली सहकार डिपार्टमेंटूच हे भाड्याच्या घरांत आशिल्लें म्हणपाक जाता, ते तांच्यांनी आपल्या स्वताच्या वास्तू जाल्ले, ज्याचेर आमी अंकुश म्हणजे जेचेर आमी कंट्रोल दवरपाक जाय तांगेरूच आमी भाड्याक आसले. म्हणजे जी गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँक आमी कंट्रोल दवरपाचो तिजेर, तांच्या बिल्डिंगेन आमी भाड्याक आशिल्ले. म्हणटा उपरांत तोय बी खरो म्हणल्यार एक प्रॉब्लेमूच आसता. नवीन स्वताच्या वास्तूंत वतना तो पर्यंत तेंचेर फूल कंट्रोल दवरूंक शकना. बट एनी हांव हें सगळें आसतना सुद्दां म्हणजे अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर कॉपरेटीव मिनिस्टर एंड न्यू कॉपरेटीव गोवा स्टेट कॉपरेटीव चेअरमॅन पांडुरंग कुट्टीकर हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचो एक गोवा स्टेट कॉपरेटीव एक बऱ्या लेवलाचेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता तेंच्या सगळ्या डायरेक्टरांकूय बी. तेंच्यांनी एक बऱ्या पोजिशनाचेर बँक हाडून दवरल्या आनी ह्या पुराय सहकार क्षेत्राक खऱ्या अर्थात जो बरो सपोर्ट मेळटा वीच इज बाय द नाबार्डाचे MD हांगासर आसा. मागीर ती पॅक सोसायटी आसूनी, दूध सोसायटी आसूनी किंवा सरकार आसूनी, तो सातत्यान म्हणजे बऱ्याचशा सामान्य मनशाकूय खबर ना की गव्हर्मेंटाकूय लोन दिवपाचें काम हे नाबार्ड करता. मागीर ते रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूनी, इंडस्ट्रियल आसूनी किंवा ते कॉपरेटीव सेक्टरांतले आसूनी, म्हणजे डायरेक्ट आमकां जेन्ना पयशे जाय पडटा तेन्ना नाबार्ड हांच्या कडल्यान हो खूब व्हडलो सहकार्य आमकां सदोदीत मेळटा. सहकार सेवा भवनाचे भाऊ म्हणटा तशें म्हयन्या भितर कंप्लिटली थंयच्यान हांगासर शिफ्ट जातले आनी हांगा शिफ्ट जाल्या उपरांत कंप्लिटली सगळ्या गोंयच्या कॉपरेटीव सोसायटीक ह्या सहकार भवनांतल्यान ते ऑपरेट करतले. नक्कीच तांची पुराय वास्तू पळयल्या उपरांत म्हणजे वेगवेगळे डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग हॉल आनी वेगवेगळ्यो गजाली हातूंत तेंच्यांनी हे वेल इक्विप करून दवरल्या. ताचो फायदो येता त्या काळात खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या लोकांक जातलो, सगळ्या विशेष करून कॉपरेटीव सोसायटीक जातलो. हातूंत म्हाका खास करून सांगपा खातीर खूब बरें दिसता. जवळपास गोंयांत आशिल्ल्यो 5,600 कॉपरेटीव सोसायटी, हातूंतले जवळपास 3,000 आमी म्हणटा तश्यो हावजींग कॉपरेटीव सोसायटी, 1,450 सेल्फ हेल्प ग्रुप, जवळपास 198 डेअरी कॉपरेटीव सोसायटीज, 164 सर्व्हिस कॉपरेटीव सोसायटीज आनी 90 कॉन्झ्युमर कॉपरेटीव सोसायटीज आनी ताच्या भायर एग्रीकल्चर प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटीव सोसायटीज ह्या हातूंतल्यान म्हणजे पुराय सहकार बिझनेस हो खूब बऱ्या पद्दतीन चलता. हाच्या व्यतिरिक्त फिशरीज कॉपरेटीव सोसायटीज, इंडस्ट्रियल कॉपरेटीव सोसायटी, लेबर कॉपरेटीव सोसायटी, प्रोड्युसर सर्व्हिस कॉपरेटीव आनी मल्टीपर्पज कॉपरेटीव सोसायटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात सहकार क्षेत्राचो काम हे पुराय राज्यभर चलता. आनी हे राज्यभर चलता आसतना म्हणजे तेजो हांव टर्नओवर आनी बाकीच्या हातूंतल्यान वयचो ना की वेगवेगळ्या सोसायटींचो उद्देश जरी वेगळो आसत जाल्यार आमी जाका म्हणटा की इकॉनॉमिकली स्ट्रेंथन करप हे त्याच्या फाटीमागचो मुख्य उद्देश आसा. हावजींग कॉपरेटीव सोसायटीज कित्याक जाल्यो तर लोकांक स्वताचें घर घेवप हें खूब कठीण आशिल्लें, म्हणून ताका लागून त्यो हावजींग कॉपरेटीव सोसायटीज जाल्यो. तातूंत करून फ्लॅट बांदले गेले. भाऊन म्हाका थंयच्यान येतना याद केली, म्हणपाक लागलो म्हजें घर जालें, आतां म्हजो फ्लॅट उरला. म्हाका खबर आहा गोंयभरांतले जवळपास हांव कमीत कमी म्हणटा 30 ते 40 हजार तरी फ्लॅट आसतले तेंच्यांनी अशा पद्दतींतल्या कॉपरेटीव सोसायटींतल्यान फ्लॅट घेतलो, बिल्डरा कडल्यान फ्लॅट घेतलो म्हणल्यार तो म्हजो फ्लॅट जालो ना. अजुनूय बी तो फ्लॅट ताच्या नांवार ना. ताच्या कडेन एक तर शेअर होल्डर सर्टिफिकेट आसा, ना जाल्यार ताचे कडेन एक एफिडेविटाचे कागद आसा. तेजे ओरिजिनल डॉक्युमेंट जर पळयशीत जाल्यार ताच्या कडेन ना. आनी ते करपा खातीर आमचो रजिस्टर्ड ऑफ कॉपरेटीव आपटे आसतलो, तांचो सेक्रेटरी आसतलो आनी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू बाब संदीप जॅकीस आमी 15 दिसाच्या भितर आनी ती इतकी सुटसुटीत म्हणजे प्रत्येकाक जरी जुनी बिल्डींग जाल्यार आसत 40 वर्सांची
तिचो जागो हो ओरिजिनल ओनराच्या नावार आहा, तो आयज सायन मारिना. बांदला तो बिल्डर मुंबय गेलो, तो आयज गोंयांत ना, आनी फ्लॅट घेतला तो बाबडो रावता, तेजी 2 जनरेशन जाली, परत बांदतलो जाल्यार ताका बांदूंक मेळना. हो प्रॉब्लेम सुटावो जावचो, तो फ्लॅट तेज्या नांवार जावचो, आनी मेजॉरिटी ऑफ द सोसायटीत असलेले मेंबर जे डिसिजन घेता ते खरे जावचे. कारण बेश्टे आडोवंक जाय म्हणून आडोवप आनी लोकांक प्रॉब्लेम क्रिएट करूंक जाय म्हणून 25 जाण आसत जाल्यार दोगूच जाण आडमेळे धरून हाडपाचें काम हे बऱ्याच सोसायटीनी करता कंटिन्युअसली. म्हणजे पयरूच हाजेर रिव्यू घेतालो, तेंच्यांनी म्हाका सांगलें. त्या खातीर म्हजो फ्लॅट म्हाका दिसता चडांत चड 15 दिसाच्या भितर आमी म्हज्या घरा सारकोच म्हजो फ्लॅट ही योजना घेवन येता. लोकांच्या नांवाचेर स्वताचो फ्लॅट हो स्वताच्या नांवार जातलो हे म्हजें सरकार सांगता. हांवें हें कित्याक सांगलें, 18 जुनाच्या क्रांती दिनाच्या दिसा हें म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून फाटल्या 7 वर्साच्या टेन्युअरांत गोंयांतले बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचें काम हे म्हज्या काळांत जालें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या आशिर्वादांत. अदरवायज तें कदापि पॉसिबल नासलें. फाटल्या 50 वर्सांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी आतांच्या ह्या 10 वर्सांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपेर करात आनी पळयात, हे आमकां केंद्र सरकाराची मदत आशिल्ली म्हणूनच हें करप शक्य जालें. पण हें सगळें करता आसतना सुद्दां हांव सातत्यान सांगता, म्हजें सरकार हे अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर काम करता. आनी म्हणून तर ताका लागून फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर न्ही, सामान्य मनशाचो प्रश्न सुटावो जावचो हाज्या खातीर म्हज्या घरा सारकी योजना आयली, म्हज्या फ्लॅटा सारकी योजना आयली. आनी आमी इतिहास विसरूंक ना. म्हणून तर 1955 जे शहीद जाले, जे बलिदान जाले, त्या पत्रादेवीच्या पुण्य स्मारकाचेर म्हणजे त्यांचो हॉनर करपाचें काम म्हज्या सरकारान आयजूय केलां. थोरात म्हणटा तो 80 वर्सांचो जाणटेलो आज त्या आझाद मैदानाचेर आयिल्लो. ताजो बापूय जवळपास 30 वर्सांचो आशिल्लो, तो पत्रादेवीच्या त्या स्मारकाचेर शहीद जाल्लो. ताका आज ताका हॉनर सर्टिफिकेट आनी 10 लाख रुपयाचो चेक दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान आज केलां. हें सांगता आसतना म्हाका प्राऊड फील जाता. त्या आझाद मैदानाचेर म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी म्हाज्या विरोधात व्हडलें आंदोलन केलें आनी ताका करूंक लावपा फाटल्यान एक व्हडलें राजकारणूय आशिल्लें. म्हणल्यार हांव कळोवंक जाय म्हणून सांगता, 70% फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक जर ऑफर लेटर कोणी दिले आसत जाल्यार ती म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात दिल्या. अजून पर्यंत कोणीच दिवना. 2 फावटी स्कीम रिओपन करून म्हणजे म्हजें हांव तुमकां मुद्दामून सांगता की म्हाजी तिरडी आनी दाळपाचो सुद्दां प्रयत्न तेच्यांनी केलो, तेंय करूं म्हाका तें पडून वचूंक ना. बट त्याच फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक म्हणजे हांवें आज म्हज्या हस्ते 22 जाणां उरलेली लेटरां दिली आनी 100% फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक लेटरां हांवूच मुख्यमंत्री जेणे 58 वर्साच्या वयाचेर सुद्दां एखाद्याक ऑफर लेटर दिवपाचें काम हें म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत केलां. हांव पळयतालो 2019च्या पयलीं हार्डली 20 काय 25% लोकांक दिल्ली, 70% लोकांक ही जी आहा पळय म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत दिले. हांवें कित्याक इतक्याच खातीर सांगलें, बऱ्याच जाणांक जो पर्यंत उलयना तो पर्यंत कळना म्हणून हें उलोवचें पडटा, सांगचें पडटा. सरकाराच्यो बेजीक गजाली म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी नॉट ओन्ली द स्किम्स, हे सगळें करतात, बट ताज्याय बरोबर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ह्यो करप हें तितकें काम म्हणजे हांव आनी म्हज्या सरकारांतले सगळे मंत्री हे सातत्यान करीत आसा. म्हणून म्हणजे भाऊड आतां एक्सप्लेन करता आसतना NPA स्कीम ही लॉन्च केली. ही संकल्पना आसा, हाचो विचार करचो पडटा, कारण समाजा खातीर कितें जाय हाची तळमळ आसची पडटा. तेन्नाच हें तकलेंतल्यान येता, नाजाल्यार येना. जेणे भोगलां, जेणी सोंसलां तेकाच हें येवपाक शकता, नाजाल्यार तें येवचें ना. जे राजकारणांतल्यान वाडले तेंच्या कडेन ह्यो गजाली सुचच्यो ना आनी तांकां केन्ना हेजो भंय पडूंक ना. म्हणून तर फाटल्या सरकाराच्या इतक्या कार्यकाळात फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक केन्ना पळोवंक नाशिल्लें तें पळोवपाचें काम जें आसा हें आमच्या सरकारांत केलां. आनी म्हणून मागीर तो SC आसूं दी, ST आसूं दी, OBC आसूं दी, ताका न्याय दिवपाचें कामूय बी प्रत्येक फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलां. काडून पळयात इतिहास, गोंयच्या इतिहासात प्रत्येक फावटी अशा पद्दतीच्यो बऱ्यो गजाली जर जाल्या आसत जाल्यार त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांत जाल्या. हें सांगता आसतना म्हाका प्राऊड फील जाता. हय, म्हज्या सरकारांत अशा पद्दतीच्यो बऱ्योचश्यो गजाली केल्या आनी नाविन्यपूर्ण गजाली ह्यो आमी सातत्यान करीत आसा. म्हणून हांव म्हणटा की आयच्या ह्या 18 जुनाच्या दिसा आमकां जर सहकार से समृद्धी म्हणजे आमचे मानाधीक होम मिनिस्टर श्री अमितजी शहा हांच्या हातूंतल्यान ह्या देशात तर आमी म्हणटा सहकारांतल्यान जर समृद्धी घडटली आसत जाल्यार ती घडोवपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्याची गरज आसा. तें सहकार्य तुमी जर दिलें आसत जाल्यार गोंयांत
आनीकूय बी म्हणजे भाऊन आतां म्हणटाना म्हटलें की 10,000 कोटी वयल्यान आमी 15,000 कोटीचेर पावले. ऑफकोर्स गोंयांत तितकी कॅपिसिटी आसा आनी आमी जर सगळ्यांनी मेळून केले आसत जाल्यार थोड्या दिसाच्या भितर 20,000 कोटी जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना. इट इज पॉसिबल की आमी 20,000 कोटीचोय बिझनेस पण हो केन्ना एक विश्वास जो आहा पळय न्ही हो आमी दवरचो पडटलो. म्हणजे शेअर होल्डर्स आनी सोसायटीज हांचो विश्वास दवरचो पडटलो. तांच्यांनी उलयता आसतना उलयलें की जे पयशाकार असतात तेच एकदां रीण फारीक करिना. बारीक मनीस काडलेले रीण जे आसा हे टायमार फारीक करता. म्हणून तर तांच्या विरोधातूय बी अशा पद्दतीची पनिशमेंट जावप ही तितकीच गरजेची आसा. आनी हे सगळें सांगता आसतना सहकारांतल्यान आमी पळयता आसतना आमी म्हणटाले की वेगवेगळ्यो सोसायटीज कशा पद्दतीन फुडें वचपाक शकता हें काम आमी खूब बऱ्या पद्दतीन जर करपाक शकले जाल्यारूय बी ताचो फायदो हो नक्कीच खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. मागीर ती डेरी कोऑपरेटीव सोसायटी आसूं किंवा ताच्या खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाचें आसूं कॉम्प्युटरायझेशन सगळ्या सोसायटीचें करपाचें आसूं किंवा वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपाक म्हणजे तांकां इनिशिएटिव्स आनी तांकां ट्रेनिंग मार्केटिंग दिवपाचें काम आसूं. आमी पळयता की ट्रान्सपोर्ट कोऑपरेटीव सोसायटीज आसूं हातूंतल्यानूय हें काम खूब फुडें व्हरूं येता. ह्या हातूंतल्यानूच आमी गोडाऊन ऑफिसीस बांदपाचें सहकार्य सातत्यान आमच्या डिपार्टमेंटाच्यान करीत आसा. मेन शेअर कॅपिटल जे जाय ते आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान दिवपाचे वेगवेगळे स्किम्स आनी योजना हातूंतल्यानूय आमी करीत आसा. वेगवेगळ्या पद्दतीन बिझनेस डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन करप हें काम आमी सातत्यान करता. आनी फायनान्शियल इन्सेंटिव्स आनी कॅपिसिटी बिल्डींग इनिशिएटिव्स ह्यो म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्यान सातत्यान डिपार्टमेंट घेता. म्हणून हांव डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता. भाऊनाच 5 जाणांचें फेलिसिटेशन केलें. म्हणजे हें नाविन्यपूर्ण तुमी पळयशात जाल्यार डिपार्टमेंट आतां ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट सुरूंक ना. तेज्या टॅक्नोलॉजीचो खूब बऱ्या पद्दतीन आमी कसो उपयोग करतले आनी ताजो फायदो चडांत चड सोसायटीक कसो जाताले. पयलीं एखादी सोसायटी म्हणजे आपल्या अस्तित्वा खातीर सुरू करताले पण ती आतां न्ही तर ती सोसायटी लोकां खातीर आसा आनी सामान्य मनशा खातीर आसा. आनी सातत्यान जर डिपार्टमेंटाच्या स्टाफा कडल्यान हें जर केलें जाल्यार सहकारची समृद्धी करपा खातीर चड उशीर लागचो ना. ताका सहकार्य जाय तें तुमचें सगळ्यांचें जाय. आमी नव्यान लॉन्च केल्ली गोवा स्टेट कोऑपरेटीव पॉलिसी. ह्या पॉलिसींत सगळ्यो गजाली जर तुमी पळयशात जाल्यार बारकायेन तेजे इन्क्लूड केल्ले आसा. मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव सोसायटीज कशी चलपाक शकता, फिशरीज कोऑपरेटीव सोसायटीज कशा पद्दतीन कशी चलपाक शकता आनी हे सगळें ह्या कोऑपरेटीव सोसायटीत घालता आसतना म्हणजे स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटीव मुवमेंट आसतलो, इम्प्रुवींग द गव्हर्नन्स एंड अकाउंटेबिलिटी आसतली, इन्क्रीजिंग द मेंबर पार्टिसिपेशन आसतलें, एनहान्सिंग द ट्रान्सपरन्सी आसतली, प्रोमोटिंग द टेक्नॉलॉजी ड्रिवन सर्व्हिस डिलिव्हरी आसतली जाल्यार एन्श्युरिंग द सस्टेनेबल ग्रोथ इन कोऑपरेटीव इन्स्टिट्यूशन्स आसतले. ह्या सगळ्याचेर भर दिवपाची गरज आसा कारण ही काळाची गरज आसा. हे जर सगळें आमी करपाक शकले जाल्यारूच कोऑपरेटीव मुवमेंट हो गोंयांतलो ल्हान राज्य आसून सुद्दां 1 नंबरचो जावपाक शकता. आमी कोऑपरेटीव सेक्टरांत गोंय हें मॉडल राज्य जावपाक शकता. हें पॉसिबल आसा. ताका लागून डिपार्टमेंटाचें सरळ सहकार्य जें आसा हें पुराय सहकार्य तुमकां सातत्यान मेळटलें. आनी ताचो रोड मॅप ठरोवपा खातीर आमी जर म्हटलें की एडिजन ताचो विजन हें जर आमी ठरयलें जाल्यार आमी बऱ्यापैकी ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द पॅक्स आनी मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर कोऑपरेटीव सोसायटी ह्यो करपाक शकता. आमी डिजिटलायझेशन एंड कन्वर्जन्स इंटू द ई पॅक्स ही गजाल आमी करपाक शकता. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेरी कोऑपरेटीव सोसायटी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फिशरीज कोऑपरेटीव सोसायटी, कॅपिसिटी बिल्डिंग फॉर द कोऑपरेटीव मेंबर्स आनी प्रमोशन ऑफ द मॉडर्न कोऑपरेटीव बिझनेस मॉडल हो आमकां एक हे रेडी करून दाखोवपाची गरज आसा. सातत्यान म्हज्या कोऑपरेटीव डिपार्टमेंटांतले सगळे अधिकारी आज टायम टू टायम ट्रेनिंग घेवन हे सगळें तुमच्या मुखार दवरता. म्हणून हांव सगळे जितके कोऑपरेटीव मुवमेंटांतले सगळे जे चेअरमॅन्स आनी डायरेक्टर्स आज म्हाका खूब बरें दिसलें की जेन्ना म्हणजे आमी म्हणटा की आपल्या मेन ऑफिसाचें उक्तावण जाता आसत जाल्यार पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत तांकां कोऑपरेटीव क्षेत्रा विशीं तळमळ आसा ते लोक ह्या हॉलांत आज दिसता. हांव तांचें अभिनंदन करता की हय हे फक्त सरकाराचें सहकार भवन न्ही तर हे आमचें सहकार भवन आसा. हें पळोवन तुमी हांगासर आयल्या कारण हय आमच्या खातीरय आमचें हेड ऑफिस आसा, आमच्या सोसायटीचें हेड ऑफिस आसा. हें आपलेपण जेन्ना ह्या सहकार डिपार्टमेंटाच्या बद्दल उरतलें तेन्ना आमी आनीक स्ट्रेंथन करपाक शकतले. म्हणून सहकार सेवा भवनाच्या ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक हांव मुजरत तुमकां सगळ्यांचें इट इज नॉट ओन्ली कॉंग्रॅच्युलेशन फक्त भाऊ खातीर न्ही, हे कॉंग्रॅच्युलेशन तुमच्या सगळ्या खातीर आसा. हे सहकारचे सेवा भवन हे तुमचे आमचे सगळ्यांचे सहकार क्षेत्रातल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचे आसा, प्रत्येक सोसायटीच्या चेअरमॅनाचे आसा. हे आमच्या खातीर ही प्राऊड मुवमेंट आसा.
हो मोमेंट अजूनही स्ट्रेंथन करूया आणि गोंय सहकार क्षेत्रात समृद्ध करपा खातीर आणि NPA करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांची साथ लागतली ती तुम्ही सगळ्या जाणांनी साथ दिवची इतकेंच सांगता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. जय